आकाशवाणी पणजी ऐकूया वळेरी मतदाता जंक्शन. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन. आयच्या चौथ्या वळेरींत ऐकूया BLO म्हळ्यार बूथ लेवल ऑफिसर. नमस्कार. आम्ही जाणात की भारत विश्वातलो सगळ्यात प्राचीन आणि व्हड प्रजासत्ताक देश जावन आसा. प्रजासत्ताक म्हणल्यार जनतेचें शासन. जनतेच्या शासना खातीर वेंचणूक आयोग मतदान घडवून हाडटा आनी जनतेन वेंचिल्ल्या प्रतिनिधीचें सरकार उबें जाता. ह्या वेंचणुकीत देशातले सगळे मतदार वोट दितात. मतदाराची माहिती वाडोवंक आणि मतदाता वळेरींचे शुद्धीकरण आणि नव्या मतदारांक वोटर लिस्टान आसपावपाक बूथ लेवल ऑफिसरांची नियुक्ती करता. आयज मतदाता जंक्शनान आमी ह्याच बूथ लेवल ऑफिसरांचेर चर्चा करतले. येयात तर भारत आणि भारती कडेन. नमस्कार, हांव भारत आणि हांव भारती आणि आमचे वांगडा आसात वेंचणूक काका आणि कल्पनाय बी. सगळ्या आयकुप्यांक आणि तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. आयज आमी खंयच्या विशयाचेर उलयतात? काका, विषय कसलोय आसूं, तुमच्या अणभवा बगर चर्चा कशी जातली? काका, आयज आमी बूथ लेवल ऑफिसरा बद्दल उलयतले. आमी सगळीं जाणात आता वेंचणुकेन आमकां बूथ लेवल ऑफिसराची खूप मजत जाता. हें तर सगळ्यांक खबर आसा भारती. हातूंत प्रश्न कसलो आसा? काका, खंयचोय युवक जेन्ना वोट दिवपाची गजाल आयकता तेन्ना ताच्या मनात कितलेच प्रश्न उप्रासतात. जशें वोटर ID कशी तयार जाता, वोट करपाचे नेम कितें, वोटर लिस्टान ताचें नांव उरलें ना मूं अशें. काका, म्हणूनच तर देशभरातली सगळीं मतदार केंद्राच्या थळाव्या मतदाता नोंदणी खातीर आणि मतदारांच्या समस्यांक पयस करपाक वेंचणूक आयोग पुराय देशांत वेंचणूक नोंदणी अधिकाऱ्याच्या माध्यमांतल्यान बूथ लेवल ऑफिसराची नियुक्ती करता. तुम्ही सगळीं हांगाच चर्चा करतले काय कॉलेजच्या कॅन्टिनांत या, जंय चाय बी पिवया आणि काय विद्यार्थ्यां वांगडा उलोवपय जातलें. हय हय, बरें सुचयलें तुवें कल्पना. चलात तर थंयच या. हाय, नमस्कार इश्टानो. हांव कल्पना, IT स्टुडंट आणि आमच्या वांगडा आसात भारत, भारती आणि वेंचणूक काकाय बी. नमस्कार. प्लीज येयात, बसात आणि आमच्या वांगडा च्या आणि भजी घेयात. वा, तुम्ही मनातली उलयली. थँक्यू. इश्टानो, तुम्ही सगळ्यांनी बूथ लेवल ऑफिसरा बद्दल आयकलां? हय, आयकला खरें, पूण चड म्हायती ना. हय हय. हे पळयात, बूथ लेवल ऑफिसरा बद्दल काय माहिती हांवूय बी जाणा. हा तर सांगात नाही काका, कित्याक लिपयतात? वेंचणूक आयोगा कडल्यान नियुक्त BLO मतदार वळेरींत वितरण तपासतात. नव्या नावाक वळेरीन आस्पावतात. जर खंय कसली चूक आसा जाल्यार ती सुदारतात, जाका लागून वोट दिवपाच्या दिसा खंयच्याय मतदाराक कसलोच त्रास जावचो न्हय. बरोबर काका, बरी म्हायती दिली तुम्ही. पूण BLO बद्दलच आनीकय म्हायती खातीर आमचे बरोबर आसात वेंचणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी. ऐकूया तांचे उलोवप. मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार. मेरे लिए सबसे प्रसन्नता का विषय है कि आप लोगों के साथ डायरेक्ट संवाद करने का मौका मिल रहा है. आपके साथ किस तरीके से हम एक तरीके से पूरी कंट्री में अपनी बात पहुंचा पाते हैं और आप उसी तरीके से वोटर पूरे देश में बनाते हैं. जो आप नॉर्थ में करते हैं वही साउथ में होता है, वही ईस्ट में होता है, वही वेस्ट में होता है. भाषा कैसी भी फर्क हो, व्यवस्थाएं कोई सी भी फर्क हो, लेकिन आपके काम में कोई फर्क नहीं होता. जब भी एक सिटीजन 18 साल का होता है तो सबसे पहला किसी भी सरकारी तंत्र में पाला उसके घर जाके आपका पड़ता है. तो वो एक धारणा अपने मन में बनाता है कि सरकारी तंत्र कैसा है. आप साकार हैं, आप व्यवहार हैं और आप कमीशन की दृष्टि और स्वर भी हैं. डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र का आधार है उसमें निर्वाचन आयोग के स्वरूप के रूप में आप साकार हैं. आप साकार हैं, आप व्यवहार हैं, आप दृष्टि और साकार हैं. इसलिए आप सबको अत्यंत आभार है. वा, सरांनी कितल्यो म्हत्वाच्यो गजाली सांगल्यो. समजले तुमका? हय हय, मातशें. खास करून गांवांनी अस्तुरी वोट दिवपाक फाटी फुडें जातात. बूथ लेवल अधिकारी म्हळ्यार BLO तांकां धिटाय दितात. सामकें बरोबर.
तर आता येयात ऐकूया देशाच्या विंगड विंगड प्रांतांनी फामाद व्यक्तिमत्वाकडल्यान BLO संबंधान तांचे विचार. नाही दबाव से नाही लुभाव से 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 सुन बे मन की बतिया चुनाव करूं 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 गुइया चलूं छैया छैया चुनाव करूं गुइया चलूं छैया छैया चुनाव करूं. भारत हांव म्हज्या अणभवांतल्यान आनी एक गजाल सांगता. तुमचे कडेन वोटर कार्ड आसा जाल्यारूय वोटर लिस्टांतल्यान तुमचें नांव काडपाक शकतात. ते आनी कित्याक? पळयात, रावपाची सुवात बदलल्यार, दुसऱ्या शारांत शिफ्ट जाल्यार, तुमचे बद्दल पुराय म्हायती नासल्यार, जर ह्या सगळ्या बाबतींत आनीक म्हायती वा मजत जाय जाल्यार तुमच्या क्षेत्रांत तैनात BLO सदांच उपलब्ध आसतात. काका, तुम्ही बरी उपयुक्त माहिती सांगली, पूण आम्ही आपसात इतले कित्याक उलोवया? सामकें बरोबर. तर चलात ऐकूया देशाच्या विंगड विंगड प्रांतांनी फामाद व्यक्तिमत्वाकडल्यान BLO संबंधान तांचे विचार. निखालस. भारती, आता तुम्ही आमकां कोणा कडेन व्हरतात? आता मेरेन आमी व्हड व्हड गंभीर चर्चा केली. पूण आता या हिमाचल प्रदेशातल्या मुस्कान ठाकुरा कडेन, म्हळ्यारच व्हॉइस ऑफ हिमाचल हाचे कडेन. वा ऐकूया. सारे हिमाचला रे शान निराली देओ देवी दिंदे घरा घरा खुशहाली. नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान. आप सभी ने मेरे गानों को हमेशा से पसंद किया है. एक गायिका और भारत निर्वाचन आयोग की यूथ आइकन होने के नाते मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने मताधिकार का पूरा लाभ उठाएं. मतदान हम सबका अधिकार है और कर्तव्य भी. इस कर्तव्य को निभाते हुए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें. मतदाता जंक्शन कार्यक्रम में जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा. ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है. इससे समाज में मतदान के प्रति जागरूकता फैलेगी और मतदान की प्रतिशतता में भी वृद्धि होगी. हिमाचल में होने वाले चुनावों में मैं मतदान करूंगी और आप सभी से भी मेरा निवेदन है, अपने देश प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दें. धन्यवाद. वा, खोस भोगली मुस्कान ठाकुरालो मिश्किल आवाज ऐकून. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले त्यांना जातले. भारतजी, BLO माध्यमांतल्यान आमचे उद्देशच आसा. आमी देशभरातल्या आयकुप्यांक जोडप, वेंचणूक प्रक्रियेचेर चर्चा करप, तांकां म्हायती दिवप, जागृताय हाडप, जेणे करून देशहिता खातीर ते आपल्या वोटाचो वापर करूंक शकतले. भारती, याद आयली. आनीक एक फावट आमी आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक आग्रो करुया की जर तांणी आपल्या आवाजात कविता वा गीत बरयलां आसत आनी गायलां आसत जाल्यार तांचे एका मिनटाचें रिकॉर्डिंग आमकां धाडचें. आमी आमच्या कार्यावळीत ताचो आस्पाव नक्कीच करतले. निखालस, विश्वासान. हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश गौतम है. मैं एक सिंगर, लिरिसिस्ट और कंपोजर हूँ और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ. मैंने रेनबो नेटवर्क पर ये प्रोग्राम सुना तो सोचा सभी देशवासियों को वोट के लिए अपील करूँ. सो प्लीज़ आप मेरा ये वर्क ज़रूर सुने और आप हर इलेक्शन में वोट ज़रूर करें. थैंक यू. हो लोकतांत्रिक देश हमारा, क्यों ना फिर वोट करे. मतदान से अपनी ताकत क्यों इसको वेस्ट करे. चुनेगी जनता जब सरकार, उन्नति देश की होगी जनता की सरकार. अपने पसंद की होगी जनता की सरकार. आओ सारे वोट करें हम जनता की सरकार, मिलके बनानी है. पूण भारत, ते आमकां आपले रेकॉर्डिंग धाडटले खंय? आता सांगता न्हय, आमचे आयकुपी व्हॉट्सॲप नंबर वा ईमेलीचेर आमकां धाडूंक शकतात. आमचो व्हॉट्सॲप नंबर आसा 9999031950 आनी आमचो ईमेलचो पत्तो आसा mjunction
belo@eci.gov.in. धन्यवाद भारतजी. पळयात, आम्ही BLO म्हळ्यार बूथ लेवल अधिकाऱ्या संबंधात पुराय माहिती दिली. मुखेल वेंचणूक अधिकारी हांचे आभार, जाणी विस्तारान आमकां सांगले. आमी वेंचणूक काकाचे अणभव, विद्यार्थ्यांचे विचार, कल्पना दिदीच्यो गजाली आयकल्यो आणि मुस्कान ठाकूर हांकांय मेळ्ळी. हां, तर आनी कितें उरलां बी? हय भारतीजी, उरला न्हय तें आनी कितें? क्विज. हय हय हय, याद आयली. हें तर सामकें गरजेचें. जातूंत खंयचोय आयकुपी वांटेकार जावंक शकता. हां, तर तिसऱ्या वाट्यांत विचारिल्ल्या प्रश्नाची बरोबर जाप दिवपी आयकुपी आसात बिहारच्या सीतामढी जिल्ल्याच्या माणिक चौक ह्या गांवचे श्री आशुतोष कुमार. परवी आयच्या क्विजाचो प्रश्न आसा, बूथ लेवल ऑफिसराची नेमणूक कोण करता? परतून एकदां, बूथ लेवल ऑफिसराची नेमणूक कोण करता? ह्या प्रश्नाची बरोबर जाप दिवपी आयकुप्यांक लॉटरी काडून वेचतले आणि जो भाग्यवान जैतिवंत आसतलो ताका मेळटले प्रशस्तीपत्रक आणि पुरस्कार वेंचणूक आयोगाच्या सौजन्यान. वा, तुमच्यो जापो आमकां सोमारा मेरेन मेळूंक जाय. व्हॉट्सॲप नंबर 9999031950. हां, 9999031950. आनी आमचो ईमेल आयडी आसा mjunction@eci.gov.in. तुमची जाप धाडटना यादीन तुमचो नामो आणि मोबायल नंबरूय आमकां धाडात. ताचे वयल्यान आमी तुमचे लागीं संपर्क करूंक शकतले. शाण्या कल्पना, आता तर तुका BLO संबंधान पुराय माहिती मेळ्ळ्याच आसतली. हय. आता तुजी बी जापसालदारकी आसा या अणभवाक आपल्या परिवार, समाज आणि इश्ट इश्टिणी मेरेन पावोवपाची. निखालस काका, म्हायती खातीर दिनवास. आणि तुमका कळ्ळें मरे? हय. हय काका. तर चलात आणि एक चावेचो आस्वाद घेऊया. तर तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेवपाचो वेळ आयला. येता त्या आठवड्यात ह्याच सुवातेर ह्याच वेळार आमी परतून मेळटली. आमचे हे मतदाता जंक्शन आसतले आमचो मिटींग पॉइंट. मतदाता जंक्शनांतल्यान तुमकां सगळ्यांक आमचो नमस्कार. नमस्कार. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम. मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन. मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन. ही आशिल्ली आयची वळेरी मतदाता जंक्शन. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी.